गोंयांत आयआयटीक बेगीनूच कायमची सुवात दितले। हे खातीर सरकार बांदील आसा म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या ह्या विधानान परतून एक फावट आयआयटी विशयाक जाग आयल्या। काणकोणा, सांग्यार, सत्तरीत आनी आतां धारबांदोडा जागो थारायल्ल्या सुवातेर लोकांचो आयआयटीक विरोध। वचत थंय निदर्शनां। आमकां आमच्या सुवातेर आयआयटी नाका हेच लोकांचे गाराणे। हाका लागून हो विशय फाटलीं कांय वर्सां राज्यांत गाजत आसा। आयआयटी नेमकी जातली तरी खंय हाची उत्सुकताय सगळ्यांकूच आसा। हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान आयज केल्ल्या विधानान परत एक फावट आयआयटीच्या चर्चेक ओतो आयला। सरकारी खात्यांनी सेवा मुजत वाडीचो मुद्दो फाटल्या कांय वर्सां सावन चर्चेचो विशय जावन रावला। एकाद्र्याक दिल्ले सेवा मुजत वाडीक लागून त्याच खात्यांतल्या दुसऱ्याचेर अन्याय जाल्ल्याचें आमी ह्या आदीं आयकलां। 2022च्यान आतां मेरेन वेगवेगळ्या खात्यांनी 19 जाणांक सेवा मुजत वाड दिल्या। गोंयच्या उदका मार्गांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करपाचे यत्न सुरू आसात म्हूण सरकार सांगता। मात नव्यो जेटी बांदतात तांचो वापर कोळशाचे येरादारी खातीर जातलो म्हूण गोंयभर बोवाळ पडला। हे विशीं अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाषाक विचारल्यार तो सांगता ह्यो जेटी कोळशाचे येरादारी खातीर वापरचे नात। कळंगुटे टिटोस लेन हांगासर दुकान मालकीच्या भागीदारी वेल्यान 2 तरणाट्यां मदीं हिंसक मारामारी जाली। ह्या वादांत आकाश लमाणी हाणें परशुराम लमाणी हाच्या मजतीन अरुण लमाणीचेर चाकू हल्लो केलो। जखमी जाल्ल्या अरुणाक जीएमसीत भरती केला। तीस कुसगांवां रावपी मारुती च्यारी गोंयांत तशेंच महाराष्ट्रांत इंजिन मॅन म्हणून फामाद। फाटलीं 43 वर्सां मारुती टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करता। टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करपाचे बाबतींत मारुतीचो हात धरपी गोंयांत कोण ना। इंजिन दुरुस्तीच्या क्षेत्रांतली मारुतीची कामगिरी पळोवन टाटा कंपनीन ताका 5 फावटी भांगरा पदक दिवन ताचो भोवमान केला। मारुती तिस्कार एक गॅरेज चलयता। फाटल्या 43 वर्सां सावन तो गाडयांच्या इंजिनांची दुरुस्ती करता, खास करून टाटाच्या गाडयांची। कुंकळे पालिका सभाघराची सामकीच अवतिकाय जाल्या।
पालिकेन सभाघराची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सध्या ताची वायट स्थिती जाल्या. थळावो आमदार युरी आलेमावान हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी खर टिका केल्या. कोट्यांनी रुपया खर्च करून हे सभाघर बांदिल्ले. देखरेखी खातीर हो सभाघर कुंकळे पालिके कडेन सुपूर्द केल्लो. कांय वर्सां हो सभाघराचो लग्न कार्यांक आनी तियात्र कार्यावळीं खातीर वापर केलो. मात आतां कितलींशींच वर्सां जालीं हो सभाघर बंद आसा. आतां भितरल्यान ताची सामकी अवतिकाय जाल्या. कदेली मोडल्यात, वयले सिलींग कोसळपाक लागला. पालिकेन ह्या सभाघराची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सध्या ताची बाबत स्थिती जाल्या. फोंडा फुटबॉलर्स आणि एसएजी हांच्या जोड पालवान आयोजित 35व्या ऑल गोवा सेंट एन्स फेस्टिवल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत नेरूळ एससीन डॉन बॉस्को ऑर्टरी फातोर्डा संघाचेर 1-0 गोलांनी मात करीत सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. हो खेळ कुर्टी फोंड्या एनिमल हजबंड्री खेळा मैदानाचेर जालो. खेळाच्या 22व्या मिनटाक डॉन बॉस्को ऑर्टरी फातोर्डाच्या डिफेंडरान गोलकीपराक बॉल पास केलो, पूण तो वेळार ताचे कडेन पावलो ना आनी चैतन दाबोळकरान होच चान्स घेत सहजपणान गोल केलो. दोन्ही पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो. शेवट मेरेन नेरुलान आपली आघाडी तिगोवन दवरिल्ल्यान तांकां जैत फावो जालें. चड बरो खेळ केल्ल्यान नेरूळ एफसीच्या चेतन दाबोळकराक आकर्षक इनाम फावो जालें. भाजपान गोंय विकपाक काडला. गोंयांत जंगलराज चालू आसा असो आरोप काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केला. मायनिंग आनी हेर समस्यांचेर आवाज काडटले, जनतेक न्याय मेळोवन दिवपाक वावुरतले अशें आश्वासन काँग्रेसीन दिवचलच्या लोकांक दिलें. संविधान बचाव अभियाना खाला काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी शेनवारा दिवचलकारांची गाराणी आयकून घेतली. ह्या कार्यावळीक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, खासदार विरियाटो फर्नांडीस हांचे सयत काँग्रेसीचे हेर फुडारी हजर आशिल्ले. पर्रा साळगांव रस्त्यार शेनवारा राती जाल्ले हिट अँड रन अपघातात दुचाकी चलोवपी जखमी जालो. दुचाकीक धपको मारून कार चलोवप्यान पळ काडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी साळगांवच्यान म्हापशां कामाक वतालो तेन्ना वाटेक पर्राच्यान साळगांवां येवपी कारीन दुचाकीक मुखावयल्यान धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी जखमी जालो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास म्हापसा पुलीस करतात. थातोड तारबांदोडा एका अनवळख्या गाडयेच्या धपक्यान दोग म्हशींक मरण आयलें. उपरांत त्याच रस्त्यावयल्यान कर्नाटक सावन म्हापशा वचपी कार थंय पावली. रस्त्यार मेल्ले म्हशीक ठपको चुकोवपाच्या नादात कार थेट घाळीत कोसळ्ळी.
मांद्रे जुनसवाडा वाठारांत 2000 चौखण मीटर जमनीर 1 कोटी खर्च करून सार्वजनिक मसणबोय उबारपाच्या कामाक सुरवात केल्या। तशेंच मांद्रे पुलीस स्टेशनाक नवे रोबोट वाहन मेळटले। नव्या पुलीस स्टेशनाची इमारती खातीर सरकारी जमनींतल्यान 4000 चौखण मीटर जमनी खातीर सरकाराक प्रस्ताव धाडला, अशी माहिती मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान दिली। चवथीक सुमार 1.5 म्हयनो उरला। फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मूर्त्यो आकार घेतात। पेडण्या म्हालांतलो मुर्तीकार विष्णुचारी फाटली 15 वर्सां जालीं चिकण मातयेपासून आकर्षक गणपतीच्यो मूर्त्यो तयार करता। ताच्या चित्रशाळेंत गणपती, नाग तशेंच कृष्णाच्यो मूर्ती दिसून येता। गोंयांत विकपाक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्त्यांक लागून थळाव्या मुर्तीकारांचेर परिणाम जाता, अशें मुर्तीकार विष्णुचारी सांगता। कोलवा दर्यादेगेर नुस्तेकारांक व्हडा प्रमाणात नुस्तें लागलां। ह्या हंगामांतले हे पयले रापण आशिल्ल्याचे कोलवाचे नुस्तेकार सांगतात। मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोस उक्तायल्या। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच। आयतारा फांतोडेर दिल्ली मुंबय एक्सप्रेसवेचेर कोटा जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक 4 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले, जाल्यार 10 जाण जखमी जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मिनी बस आनी ट्रकामदी समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात घडलो। जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयतारा फांतोडेर 5:30 सुमार तिरुवाल्लूर रेल्वे स्टेशना लागसार एका गुड्स ट्रेनीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। हाका लागून भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळें। उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी, पूण डिझेलाक लागून उज्यान पेट घेतलो अशें कळटा।
आयतारा सकाळी जम्मू काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ह्यात 3 बसींचो भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बसींनी अमरनाथ यात्रेक वचपी भाविक आशिल्ले. 3 बसींची वांगडाच टक्कर जाल्ल्यान बसींत आशिल्ले 10 भाविक जखमी जाले. देखून तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्यात. सध्या तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. फाटले कांय दीस पयलीं दिल्लीच्या वसंत विहारात जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 5 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. हातूंत एका सांत पिरायेच्या चलयेचोय आस्पाव आशिल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी ऑडी कारीन फुटपाथीचेर न्हिदिल्ले कडेन 5 जाणां वयल्यान गाडी व्हेल्ली. ह्या प्रकरणात आतां कार चालकाक अटक केल्या. कार चालक बरोच सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्लो अशें कळटा. देखून सोरो पिवन गाडी चलोवच्यो न्हय अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात. गांजो तस्करी प्रकरणात अगरतला रेल्वे स्टेशना लागसार 2 बायल ड्रग पेडलरांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी तांकां अटक करून 24 किलाचो गांजोय जप्त केला. हो गांजो ते एक्सपोर्ट करून चेन्नय धाडपाक सोदताले अशें कळटा. हालीसराक खुबशे लोक गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुस्पिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा. ऑनलायन फसवणूक प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावित तरणाट्याक न्यायालयात 7 दीस पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश दिला. प्रदीप कुमार मंडल अशें ह्या अटक केल्ल्या दुबावित तरणाट्याचें नांव आसा. आनीक कांय फसवणूक प्रकरणात दुबावित तरणाट्याचो हात आसूं यें असो पुलिशेक दुबाव आसा. फसवणुकीचो हो प्रकार फाटल्या म्हयन्यांत घडिल्लो. रिचार्ज पॅकेजीच्या नांवा खाला सांखळे वाठारांतले एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक केल्ली. दिवचले आयोजित केल्ल्या सुपर स्पेशालिटी दोळे तपासणी शिबिराक उपाट प्रतिसाद लाभलो. ह्या शिबिरात 1000 परस चड दुयेंतींचे दोळे तपासले. हे तपासणी शिबिरा वेळार मोतीबिंदूचे कांय दुयेंती मेळ्ळे. दिवचलच्या हिराबाई झांटये मेमोरियल हॉलांत आयतारा हे शिबीर जालें.
सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून मध्य प्रदेशातल्या बेतला न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या। हाका लागून आशिकुशीकच्या घरांनी उदक घुसलां, तशेंच रस्त्यांचेर उदक तुंबिल्ल्यान येरादारी करप्यांची गैरसोय जाल्या। मजगतीं फुडले 2 दीस मध्य प्रदेश आनी राजस्थानाक हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। गोंयांत तुमचो फोन चोरयेक गेलो वा चुकून शेणलो जाल्यार तो तुमकां परतो मेळत हाची गॅरंटी सामकी उणी। तुमी पुलिशेक कागाळ करून सुशेगाद आसात आनी पुलीस तुमकां फोन सोदून दितले म्हूण रावल्यात जाल्यारूय तुमचो फोन परतो मेळटलो हाची गॅरंटी फकत 4%। हें आमी सांगिनात। फाटल्या 5 वर्सांतल्या फोन चोरयांची आंकडेवारी पळयली आनी फोन परते मेळपाचें प्रमाण काडलें जाल्यार 100%तले फकत 4%च फोन पुलिशेन सोदून काडून दिल्यात। नुस्तेमारी बंदीच्या काळात कोलवा आणि वेळसांव दर्यावेळेर पारंपरीक नुस्तेकार क्षमते परस चड बोटी वापरून नुस्तें मारतात असो आरोप ट्रॉलर धन्यांनी केला। हे पुरायपणान उच्च न्यायालयाचें उल्लंघन म्हूण ट्रॉलर धनी सांगतात। ही गजाल नुस्तेमारी खात्याच्या नदरेक हाडून लेगीत अजून कोणेच दखल घेतिल्ली ना अशें तांचें म्हणणें। मजगतीं सुवातेर वचून पळोवणी करपाचें आश्वासन नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिलां। गोंयांत पावसाचो हंगाम सुरू आसून लेगीत गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची उपाट गर्दी दिश्टी पडटा। खास करून मिरामार दर्यादेगेर शेनवार आनी आयतार पर्यटकांची गर्दी आसता। खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय हाका लागून सुरक्षा रक्षक भरते वेळार दर्यांत वचपाक परवानगी दिनात अशें पर्यटक सांगतात। राज्यात काळजाच्या आताकाक लागून मरप्यांची आंकडेवारी बरीच वाडल्या। काळजाचो आताक येवपाचें प्रमाण उणें करपा खातीर जीवनशैलीत बदल करपाक जाय। हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगतात। जाल्यार सामकार आयिल्ली आंकडेवारी सामकी चुकीची आसा। काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यांक आनी कसली दुयेंसां आशिल्ली काय कितें हें सोदून काडप गरजेचें आशिल्ल्याचें दोतोर शेखर साळकार सांगता।